डॉक्टर हा हांव वागातोरच्यान उलयतां. हा विचार. म्हाका विचारपाचें आसा, म्हाजो चलो 15 वर्साचो आसा हा आनी ताका 10 वर्साचो डोस चुकला, कित्या कारणा खातीर हांव घालूंक शकलें ना. बट ताका आतां फुडें कितें प्रॉब्लम आसा काय 16 वर्साचो घातल्यार जाता आतां? जरूर ताका हॅलो, ताका ऐकता 4 ऐकता. वर्सां हांवें ब्रेस्ट फिडिंग केलां. व्हेरी गुड. 4 वर्सां. हय. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुका प्रायज दिवपाचो. गुड. ॲक्च्युली आतां एडवायज करतात की 2 वर्सां पर्यंत जरूर ब्रेस्ट फिडिंग करपाचें. 1.5 वर्सां म्हणटात 2 वर्सां पर्यंत. पण ओन्ली प्रॉब्लेम 2 वर्सां नंतर जर ब्रेस्ट फिडिंग करीत जाल्यार भुरग्याक ब्रेस्ट फिडिंग एडिक्शन म्हणून जाता. म्हणजे चोखपाक जाय म्हणून चोखतात ते. म्हणजे तंबाखू बी खाता पळय तसो. भितूंतल्यान दूध कांय गावना, न्यूट्रिशन कांय गावना आनी मागीर वारें चोखतात आनी मागीर बाकीचें जेवण बिवण घेनात. सो 2 वर्सां इज कट ऑफ. पूण तरी दिले जाल्यार वायट कांय ना. बॉन्डिंग बरें आसता भुरग्याचें. ह्यो भुरगो आवयचेर खूब प्रेम करतलो आनी आवय केन्ना विसरचो ना. सेकंड थिंग, आतां डोस चुकला तो जरूर घालपाचो. तो चुकला तो काय आतां घालूंक गावना. आतां 15 वर्साचेर घालपाचो तो बुस्टर घालपाचो. बरोबर. डॉक्टर, एक अतिशय महत्वाचो प्रश्न तुम्ही उत्तर दितानाच एक अतिशय महत्वाचें विधान केलें. कारण ह्या पॉयंट ऑफ टायम म्हणजे म्हाका दिसता खूब गरजेचो प्रश्न. खुबशे फावटी बायलांक स्पेशली आतां ही ज्यो न्यूअर मदर्स आसा, ज्यो वर्किंग मदर्स म्हणा, तांकां प्रत्येक अशें की आपल्याक दूध एडेक्वेट येना. हो पयलो प्रश्न. जेन्ना आमी प्रायमी म्हणटा की पयलेच फावटी भुरगीं जाले, ती ना भुरग्याक दूध पावना किंवा दूध ताका मेळना सारकें. आनी देन दे स्विच ओवर टू म्हणजे टीन मिल्क म्हणा किंवा आनी भायले गायचे म्हणा जाय आनी कसले. हो जो समज आसा इतको लोकांचो दिसान दीस वाडत आसा की सगळ्यो मिडिया जगभर सांगतात की आपल्या भुरग्याक आवयन दूध दिवप, व्यवस्थीत धरप दुधाक हें तें. पण समहाव इट इज नॉट गेटिंग इम्पॅक्ट. स्पेशली गोंया सारकी जी सुशिक्षीत स्टेट आसा, म्हणजे इनफॅक्ट आय एम सेईंग दॅट म्हणजे आय मे नॉट बी रॉंग की ज्या राज्यांतले इतके लोक शिकलेले आसा, समजूतदार आसा, त्या राज्यांतलो हो व्हडलो प्रश्न जावन पडला. आनी तुमी एक अतिशय म्हत्वाचें विधान केलां विच आय वूड लायक ऑल द म्हणजे जे पळोवपी आसा ते मातशें लक्ष दिवन आयकात की ज्या भुरग्याक आवयचें दूध सारकें मेळना ताका वेगवेगळे तरेची दुयेंसां जावपाची शक्यता सगळ्यांक खूब आसता. हाऊ यू लायक टू एड्रेस दीस इश्यू? थोडक्यात कारण तुम्ही सांगल्यावर मातशें तांच्या तकलेन थोडोसो प्रकाश पडचो हे प्रामाणीक हेतू. ब्रेस्ट फिडिंग हे माझे बाकीचे प्रश्न घेता न्हू, तिचे सगळ्याची उत्तरां ब्रेस्ट फिडिंगान आहा. ब्रेस्ट फिडिंग केल्ले भुरगे आवयक इमोशनली चड अटॅच आसता. हांवें म्हटलें पळय तिका. ब्रेस्ट फिडिंग केल्ले भुरग्याक इंटेलिजन्स चड आसता, हुशार आसता. हे प्रूव केल्लें आहा. बरोबर. कळ्ळें न्हू. ब्रेस्ट फिडिंग केल्ले भुरग्याक एलर्जीक डिजीजीस अस्थमा कमी जाता. बरोबर. ब्रेस्ट फिडिंग केल्ले भुरग्याक कॅन्सर जावपाचो चान्स कमी आसता. इतके बेनिफिट्स ब्रेस्ट मिल्कान आहा. आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय, देर वॉज अ रिसर्च जे आवयक प्रीमॅच्युअर बेबी जाल्ले तेजे ब्रेस्ट मिल्क टेस्ट केले तेंच्यांनी आनी आवयक टर्म बेबी जाल्ले म्हणजे सारखे 9 म्हयन्यार जाल्ले. कंपोजिशन वॉज टोटली डिफरंट. प्रीमॅच्युअर बेबीच्या दुधान प्रोटीन चड आसलें आनी 9 म्हयन्याच्या भुरग्याच्या आवयचें दूध चॅक केलें तितून प्रोटीन कमी प्रमाण. सो देवान अशी परिस्थिती केल्ली आहा मनशाक की तुजें ज्या प्रमाणे तुजे भुरगे आहा त्या प्रमाणे मिल्क मॉडिफाय जाता. भुरगे प्रीमॅच्युअर ताका प्रोटीन चड जाय, ब्रेस्ट मिल्कान प्रोटीन चड तयार करता. गायचें दूध गायेच्या बछड्या खातीर, आवय मनशाचें दूध मनशा खातीर. गायचें दूध हो रिप्लेसमेंट न्हू. गायचें दुधाचें कंपोजिशन टोटली डिफरंट. 6 म्हयने सकयल तरी गायचें दूध कशेंच घालपाचें ना. आतां टीन मिल्क येयला, ते ट्राय करतात की जाता तितके ब्रेस्ट मिल्काक क्लोज येवप, पूण ते 100% करूं शकना. एका शास्त्रज्ञान म्हटलां ज्या दिसा मनीस गवताची ब्लेड तयार करतलो त्याच दिसा मनशान समजपाचें की जिखले म्हणून. अजून मनशाक सादी गवताची ब्लेड डुप्लिकेट करूंक जायना. सो आवयचें दूध केन्नाच डुप्लिकेट करूंक जावचें ना. तितून इतकी सत्वा आसता आनी इतके पदार्थ आसता ते इम्पॉसिबल डब्यान गावपाक. आमकां खबर ना जायत पण ते आसा तितून. जरूर 1 वर्सा परत तरी आवयचें दूध जरूर दिवपाचें. बरोबर. ही सगळी प्रॉब्लेम रिकरंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, विझिंग, लूज मोशन्स, इन्फेक्शन्स कांयच जायना. बरं सर, अतिशय महत्वाची माहिती तुम्ही दिली. आम्ही एक फुडलो प्रश्न घेऊया. हॅलो. हॅलो दोतोर. हांव वास्को साकून रुद्रेश्वर चार्ली उलयतां. माझी मिसेस न्हू सेकंड टायम आतां प्रेग्नेंट आहा. सो तिका 6 म्हयने जाल्ले आहा. तेन्ना कितें जाता ताका जेवण जितले रेग्युलर चलता पळय तेच्या पेक्षा एक 1/4 डॉक्टर म्हणटा मायज चलूंक जाय. पण तेजे कितें रेग्युलर चलता तेच्या पेक्षा ते चलना, तेजे खूब कमी जाता. आनी ताका युरीन कितें जाता हाफ एन अवर 1 अवर एवरी 1 अवर ताका युरीन जाता आनी ते न्हिदूंकूय शकना रातचे आनी अशे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. आनी फर्स्ट टायम डिलिव्हरी जाल्ली तेन्ना अशें कसलेच कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ले, नॉर्मल जालें एकदम.
आणि तिची फर्स्ट डिलिव्हरी झाली 7.5 महिन्याची. ऍक्च्युली रुटीन सगळं केलं आम्ही, कसले सगळे नॉर्मल राहिले रिपोर्ट. पण सेकंड टाइम आता या प्रेग्नेन्सी ताका खूप प्रॉब्लेम क्रिएट जातात. कशें जाण एक बेसिकली म्हणजे कितें आशिल्लो प्रश्न आमचे कडेन तज्ञ डॉक्टर आसा ते ल्हान भुरग्यांचे आसा. तरी पूण इन अ नटशेल वॉट वी कॅन एडवायस यू, तिने प्रॉपर डॉक्टराचो सल्लो फॉलो करप. कारण एक वेळ ताका लघवीचें इन्फेक्शन आसूं शकता, कारण ती म्हणटा परत परत लघवी जाता, ते लघवी तपासून घेवपाक जाय. दुसरें म्हणजे तूं डायट कित्या खातीर घेना, तुका भूक लागना म्हणून घेना, भया खातीर घेना, काय तिका आवडना म्हणून घेना, ताका उलटी आसा म्हणून घेना, खंयची कारणां कित्याक लागून ती एनालायज करची पडटली. तिसरी अतिशय म्हत्वाची गजाल म्हणजे तिका न्यूट्रिशियस डायट दिवप, म्हणजे क्वॉन्टिटी चड दिवपा पेक्षा तिका क्वॉलिटी फूड दिवप तितकेच इम्पॉर्टंट. मातसो एनीथिंग एल्स यू लायक टू एड डॉक्टर? तो आवयचेच हय आवयचेच. चल म्हाका म्हणजे टेकिंग इन अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट आय हॅव जस्ट टेकन केअर ऑफ. मातसो फुडलो प्रश्न घेवया आमी. हॅलो 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 या डॉक्टर, माझा प्रश्न असा, हांव 9 महिन्याचेर कंप्लीट जाला आता प्रेग्नन्सी म्हजी, आणि म्हजो भुरग्याचो वेट 3 kg दाखयता. हांव अशी डॉक्टर भरपूर फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स खाता, पण भुरग्याचो वेट कसो वाडना? नाही म्हाका सांग, डिलिव्हरी जावपाची आसा काय जाली? ना, जावना अजून. 9 months कंप्लीट जाला आता, आणि उरला 3-4 दीस. 3 kg आसा म्हणटा तुमी वेट? हय, 3 kg एज पर सोनोग्राफी 3 kg दाखयता. दाखयता. तुमकां आनी कितलो एक्झॅक्टली जावो? ना, तेच थोडी म्हणटा 3.5 आसता. सर यू बी बेटर पर्सन टू आन्सर दिस. हे पळय, इंडियन स्टँडर्डाक एवरेज वेट चडशे जाणांची 2.8 आसता. आता 3.5 बी म्हणटा ते पंजाबी लोक, नाजाल्यार फॉरेनांतले लोक बी, जे लांब रुंद असतात, त्यांची भुरगीं मोठी असतात. फॉर इंडियन स्टँडर्ड 2.58 इज ओके. तुझे भुरगे 9 महिन्याचेर 3 kg इज गुड. तुझे भुरगे नॉर्मल. आनी वेट चड वाडूनय फायदो काय ना, आणि चितूनय कांय फायदो ना. आमी जेन्ना कितें म्हणटा, भुरग्याचें वजन जेन्ना 2.5 kg सकयल आसता, दॅट इज कॉल्ड एज ग्रोथ रिटार्डेड बेबी, म्हणजे जेची वाड जावना, तेन्ना वरी करपाचें. 2.8 वयर गेली की वरी करपाचें ना. अनलेस आवयक डायबिटीज बी आसली जाल्यार भुरगीं मोठी जातात, बरोबर, जाल्यार गोष्ट वेगळी. जर आवयक जर डायबिटीज बिटीज काय ना, 3 kg is happy. We should be very happy. Exactly ऑप्शन कितें सांगता ते कळून म्हणून तुका एक्झॅक्टली हाऊ मच यू आर एमिंग फॉर, अबाउट 4 kg? इट डिपेंड्स, तुजे अपेक्षा कितकी आसता ती. ओके, अशें धरया की भुरगे प्रिमॅच्युअर जाल्ले, तेजे डेव्हलपमेंट नॉर्मल आहा, मायलस्टोन्स नॉर्मल आहा, आणि आता तेका जाल्लो तेन्ना कन्वल्शनां येवंक ना तेका प्रिमॅच्युरिटी पिरियडान. आता तेका ही फक्त जोर येवनूच कन्वल्शन येता, जाल्यार तेका म्हणटात सिंपल फिब्रायल कन्वल्शन्स. ज्या प्रिमॅच्युराक जाता तेन्ना कन्वल्शन्स येता आणि त्याचो मायलस्टोन्स सारखे जावंक ना, डिले आहा, आणि तेका कन्वल्शनां येता जाल्यार गोष्ट वेगळी, ते कंडिशन वेगळे जाता. पूण हे आहा पळय, तो भुरगो नॉर्मल आहा, पूण फक्त जोर येयली की तेका कन्वल्शन येता. हेका म्हणटात फिब्रायल कन्वल्शन. हितून 2 प्रकार आसता, एक सिंपल फिब्रायल आणि एक कॉम्प्लेक्स फिब्रायल म्हणून आसता. सो सिंपल फिब्रायल म्हणजे कितें, फीट येता जोर येयली की 10 मिनटाच्या सकयल उरता, दिसाक 1 खेपोच्या वयर येना, म्हणजे 24 तासा भितून डबल येना, 2दा येना, आणि फीट येता ती एका सायडीक बी येना, कंप्लीट जनरलायज जाता, फुल एकूच सायड अशी येना. हेका सिंपल म्हणटात. ही नॉर्मल पिरियड 6 महिने ते 6 वर्सां पर्यंत येता. एकदा 6 वर्सां जालो भुरगो, मेंदू परिपक्व जालो की कांय जायना मागीर. आनी हे प्रिमॅच्युराकूच येता म्हणून ना, जनरल पॉप्युलेशनाक येवं शकता. 6 ते 10 भुरग्यांक, 1000तल्यान 6 ते 10 भुरग्यांक जाता हें. आता इम्पॉर्टंट कितें तें, चडशे जाणांची समजूत आसता की जोर येयली की, जोर चडलो 104 जाली की फीट येतली. दॅट इज रॉंग. इट इज चेंज इन द टेम्परेचर. कितके फास्ट टेम्परेचर चेंज जाता, रेट ऑफ चेंज, म्हणजे कितके फास्ट सडन टेम्परेचर येता तेन्ना फीट येता ती. फाल्यां एकट्याक 99 आसूं शकता, आनी आत्तां सेकंडा भितून 100 जाली 99ची, दॅट इज इनफ. आनी मागीर खूब जाणांक दिसता जोरूच नासलो, मागीर गरम लागता फीट येवन. जोर आसलो तो सडन इन्क्रीज जालो म्हणून ताका फीट येयली. तो असो न्हू की 104 जातलो, खूब फावटी अशें जातलें की जोर हळू चडटा, 104 जाता पूण फीट येना. सो सडन जेन्ना टेम्परेचर चेंज जाता तेन्ना फीट येता. म्हणून सो भुरग्याचेर लक्ष दवरपाक जाय. मात सुद्दां टेम्परेचर येयलो की डावट घातली, थर्मामिटर घालून चॅक करपाक जाय. आनी तेणें सांगल्या प्रमाणे कुलिंग मेजर्स, आतां इम्पॉर्टंट कुलिंग मेजर्स कश्यो करपाच्यो. खूब जाण फ्रिजातलें उदक हाडटा आनी भुरग्याचेर ओतयता, दॅट इज रॉंग. नॉर्मल मेकॅनिझम कितें टेम्परेचर लूज जावपाची, की आंगाचे शिरो ओपन जातात, हीट लूज जाता. तूं जेन्ना उदीक ओतयता तेन्ना शिरो कॉन्ट्रॅक्ट जातात, म्हणजे रक्तप्रवाह कातीक कमी येता. सो तितके पुरती तूं थंड जाता आनी बुम्म करून जोर मागीर वाडटा. सो प्लेन ल्यूकवॉर्म वॉटर, रूम टेम्परेचर उदक घेवपाचें, पुसपाचो, वयरसून सकयल पुसपाचो 10-15 मिनटां
जोर देवपाचो. आता कॉलन वॉटर म्हणटा ते पयलीं घालताले, मेकॅनिझम इज सिंपल, इट इज अल्कोहॉल, इट इवोपरेट्स, यू लूज हीट बाय इवोपरेशन. सो पूण चलूय कॉलन वॉटर घातलेलें बरें न्हू, ते एब्जॉर्ब जायत जाल्यार इट इज अल्कोहॉल, फाल्यां टॉक्सिसिटी जावं शकता. सो इल्लें कॉलन वॉटर उदकान घातलें म्हणून काय ना, म्हणजे अवॉइड केलें त्याच्यापेक्षा चड बरें. सो प्लेन पुसपाचो भुरग्याक, आयस कोल्ड उदक घालपाचें, आयस कोल्ड पॅच दवरता जाल्यार फक्त तकलेचेर दवरपाचो. डॉक्टर आमकां एक लास्ट क्वेश्चन घेवया आमी. हॅलो 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 या या सुभाष बाब, सडसडीत प्रश्न विचारात, वेळ सोबत आयल्या. म्हगे चलये 7 वर्सां जाल्या. हय, ते पयलीं प्री मॅच्युअर जाल्ले, त्या वेळार तेगे वेट 1 किलो आसली. 1 किलो? आतां 1 किलो. हय. आता ते कसले प्रॉब्लेम ना, पूण केन्ना केन्ना छातयेन दुखता अशें म्हणून केन्नाय कंप्लेन करता. मदीं केन्ना 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 पुरा बीन गेले जाल्यार छातयेन दुखता अशें म्हणून. त्या खातीर डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन बी करपाक जाय काय म्हणून. आता छातयेन दुखता तुजे प्रीमॅच्युअर भुरगे हा कंप्लीट नॉर्मल आहा 7 वर्साचेर, आनी ताका छातयेन दुखता खंय, उजव्या सायडीक काय दाव्या सायडीक? मदीं दाखयत तें अशें सेंटरार धरून केन्ना केन्ना दुखता. हय, पूण ती एक्सरसाइज केली की दुखता काय बसलेले असताना दुखता? खेळोन बी येता की केन्ना केन्ना दुखता. पूण प्रत्येक खेप एक्सरसाइज केली कीच दुखता? हय, केन्ना केन्ना अशें, केन्नाय कंप्लेन करता. केन्ना एकदां समज आमी टुरा बी आसतना घट्ट म्हणजे दुखता म्हणून सांगता, अशें कंप्लेन करता केन्नाय चुकोन. ना तुजे व्हडले हार्टाचे बिटाचे प्रॉब्लेमचे दिसना. आता ती पेन मस्कुलर पेन आसा. दोतोरा एकदां आमी दाखयलें म्हणून कसले प्रॉब्लेम ना अशें म्हणून सांगताले, पूण तरी केन्ना केन्ना दिसता म्हणटा बेश्टें भंय दिसता. चड करून एक तर मसल पेन आसूं शकता. हय, किंवा एसिडिटी बी तशें कितें ना. एसिडिटी आसल्यार मदींच येतली, म्हणजे हार्टबर्न म्हणजे सेंटराक येतली, नाजाल्यार परत परत वोकूंक जातलें आनी ताळ्या कडेन आंबट येयल्ल्या भशेन जातलें. आनी एसिडिटी अशी एपिसोडीक येवपाक ना. एसिडिटी असलेले परत 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 कंटिन्युअस क्रॉनिक पेन जातली. सो दीस लुक्स लायक, आनी चडश्यो ज्यो पेन्स आसता भुरग्यांच्यो त्यो सायकोलॉजिकल आसता, नाजाल्यार मस्कुलर स्केलेटल पेन्स आसता. सो म्हाका दिसना कितें सिरियस कितें आसा अशें. आनी कांय टेस्ट करपाची व्हडली, दोतोरा कडेन पयलीं वरात चॅक करा, फिजिकल एक्झामिनेशन करून घेया, आनी दोतोराक दिसता की कांय ना म्हणून जाल्यार व्हडली टेस्ट करूनय कांय गावचें ना. आता वेट लोक नॉर्मल आसा, म्हणजे आता 7 वर्सां म्हळ्यार सादारण 22 ते 20 ते 22 23 अशें किलो आसा. इम्पॉर्टंट एक चॅकअप करपाचो, आनी दोतोराक दिसता की कांय ना म्हणून जाल्यार चड कांय टेस्ट करपाचें आनी करपाचें ना. म्हाका सांगा की एक कार्यावळीच्या निमतान बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या मनातले प्रश्न विचारले आनी बरीच तुमी योग्य अशी माहिती लोकां पर्यंत तांकां कळटा ते भाशेन सांगली, आनी म्हाका दिसता लॉट ऑफ एकेडॅमीक डिस्कशन. म्हाका सांगा की आतां जस्ट हो प्रोग्राम ऑलमोस्ट वायंड अप करपाची वेळ जायत, टेक होम मेसेज म्हणून तुम्ही आमच्या जे हे प्रेक्षक आसात, जी हे कार्यावळ पळयतात, तांकां आपल्या भुरग्यांची काळजी घेतना वॉट यू वूड लायक टू एडवायज इन नटशेल तुमी सांगा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय गिव सिंपल, भुरग्यांक आजकाल सगळ्यांक घरा कडेन टीव्ही पळोवपाक जाय, कंप्युटर पळोवपाक जाय, नोबडी वॉन्ट्स टू प्ले, दीस इज अ इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. अशा तरेचे थोडेशे टिप्स तुमी दिवचे आनी बिफोर यू वायंड अप. आतां चायल्डहूड इलनेसीस अवॉयड करतलो तूं आनी हेल्दी चायल्डहूड करतलो भुरग्यांचे, जाल्यार 4 पिलर लक्षांत दवरपाचे. एक एंटीनेटल केअर, म्हणजे भुरगे डिलिव्हरी जावच्या पयलीं भुरग्याची पोटांतली केअर. सेकंड, भुरगे जाल्या उपरांत ब्रेस्ट फिडींग. थर्ड, इम्युनायझेशन, वाशिना. आनी 4, न्यूट्रिशनल सर्विलन्स आनी गुड न्यूट्रिशन. हे जर 4 वस्तूची केअर घेयशीत तुवें जाल्यार मोस्टली चायल्डहूड हेल्दी जाता. बरोबर. म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या आयच्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही बरीचशी मोलादीक माहिती लोकांपर्यंत पावपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केलो. ह्या सेकंड सेशनांतले म्हणजे मध्ये ही कार्यावळ थोडीच चलताली आनी आतां थोडोसो विसव घेवन आमी सुरू केल्ली. म्हाका दिसता इट इज अ व्हेरी डायनामीक स्टार्ट. डॉक्टर, सगळे जे आमचे प्रेक्षक आसात, ही कार्यावळ पळयतात, तांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही अतिशय मोलाची माहिती लोकांपर्यंत पावयली. तुमचे कडेन आमी मागता की ही कार्यावळ पळोवपाक चुकूं नाकात. दर बुधवाराक थोडोसो वेळ काडात. ही कार्यावळ 1 वराची आसतली, सांजे 6 वरांचेर सुरू जातली. तुम्ही ह्या कार्यान वांटेकरी जायात. तुमचे जे प्रश्न आसतले भलायके विशीं ते मुजरत विचारात आनी तुमकां थेट उत्तर मेळटलें. आमचे कडेन ह्या कार्यावळीन दर फावटी दुसरे तज्ञ दोतोर आसतले. परतून मेळ्या येता त्या बुधवाराक. तो म्हणसर सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.